Nusi Wakad Hello Dotor, brought to you by Wakad Hospitals, enhancing quality of life. नमस्कार. हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक एकदां काळजान सावन येवकार. हॅलो दोतोर हे कार्यावळीन आज आमचे बरोबर आसा डॉक्टर विवेक नायक, गोंयचे नामनेचे दोळ्यांचे तज्ञ दोतोर, अणभवी दोतोर. बऱ्याच वर्सां तांकां अणभव आसा. तशेंच वेगवेगळ्या शस्त्रक्रिया ते वेगवेगळ्या यंत्राच्या मार्फत करूं शकतात. तुमचे दोळ्यांचे विशीं जे प्रश्न आसात ते तुमच्यानी आमकां विचारता. आमचो नंबर जावन आसा 24904444 आनी 24904445. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. तुम्ही म्हणजे इन युअर एक्सपिरियन्स आता इतकी वर्सां तुम्ही गोवा मेडिकल कॉलेजीन काम करता. म्हाका सांगा की डॉक्टर खंयच्या तरेची शस्त्रक्रिया गोंयांत चडशे कॉमनली जातात? गोंयांतूच अशें न्ही, म्हटल्यार ऑल ओवर द वर्ल्ड आनी तशेंच भारतांत सुद्दां मोतीबिंदूचे शस्त्रक्रिया जे आसा ते सगळ्या परस चड जाता, चड प्रमाणान जाता. आनी हालीं टीव्हीचें माध्यम जावं वाचपाचें साधन जावं आनी अशें जेका लागून आमकां दोळ्याचो गरज पडटा, अशी गरज लोकांक कळटा म्हणून ह्या गोश्टी कडेन लोकांचें लक्ष चड वयता. सो ताका लागून तांकां तें कळटा की बाबा आपल्याक बाबा सारकें दिसना कितें जाता आनी इनवेरिएबली दे कम एंड सी द आय डॉक्टर फॉर. बरें सर, म्हाका सांगा डॉक्टर तुमी आतां म्हटलें ना की मोतीबिंदाचे केसीस आतां चड आसात, म्हणजे ओवरऑलच सगळ्या देशांत किंवा जगभरात चड आसात. आतां म्हाका एक प्रश्न विचारता की मोतीबिंदाची शस्त्रक्रिया एक 10-15 वर्सां फाटीं किंवा आतांच्यो हातूंत कितें फरक आसा? किंवा आमी खुबशे फावटी एडवर्टिजमेंट्स पळयता पेपरांचेर किंवा खंय व्हडले बॅनर्स पयता इन डिफरंट सिटीज. आय डोंट नो नेम एनीबडी, पण ते म्हणटा की आमी लेटेस्ट टॅक्नीक जी आसा ती. सो वॉट इज द लेटेस्ट टॅक्नीक आनी हाव इट इज हेल्पफूल टू द पेशंट? आतां टॅक्नीक जी सामान्य माणसाक समजूंक जाय ती आसा फेको इमल्सिफिकेशन. म्हणजे जेका कॉमनली एक प्रसिद्ध जाला ते एक लेजर सर्जरी म्हणून. एक्चुअली हांगा लेजर बीन तशें वापरप काय जायना, फक्त ते फेको एक प्रकारची एनर्जी यूज करता आनी ते लेन्स डिजॉल्व करता. आतां ही जी सर्जरी आसा ती पयलींच्या सर्जरी पेक्षा खुबशी वेगळी आसा. आनी एडवांटेज कितें आसा म्हटल्यार की ह्या सर्जरीक आमी सगळ्या परस बारीकसो बुरक दोळ्याक करता, अरावंड 2.8 मिलीमीटर, आनी ताच्या परस कमी सुद्दां जाता. सो 2.8 मिलीमीटर जे आसा, बेरली जस्ट 3 मिलीमीटर, आनी तातूंतल्यान तो मोतीबिंदू जो आसा अरावंड 8 to 9 मिलीमीटर डायमिटर आसता ताजो, तो सगळो इमल्सिफाय म्हणून करता, म्हणजे अशें पीठ कशें करता आनी तातूंतल्यान तो ओडून काडप. आनी ह्याच बारीक बुरकांतल्यान लेन्स फोल्ड करपाची आनी ज्या जाग्यार मोतीबिंदू आसलो त्या जाग्यार ती बसोवपाची. हाचे एडवांटेज कितें आसा की हांगा सुचेर तूं मारना, सो टाको न मारल्या कारणान तुका पेशंटाक दुखापत जावपाची कमी आसता. घावो सामको ल्हान असल्या कारणान रोखडोच पेकता, सो इन्फेक्शन जावं कितें दोळ्यान भितर सरपाचे चान्सीस कमी जाता. ह्या उलट जाणट्या मनशाची काळजी घेवपाक आतां मातसो वेळ कमी जाल्ल्या कारणान सगळेच जाण बिजी आसता, त्या कारणान रोखडोच मनीस तो बरो जाता. सो फेको सर्जरी जे लेजर सर्जरी जे म्हणटा ती अत्याधुनीक सर्जरी जे लोकां मदें अजून पण सगळे कडेन पावल्ली आसा. डॉक्टर एक प्रश्न आयलो सामको. हॅलो, गुड इवनिंग डॉक्टर. हांव बाबलो दळकर. म्हाका सांगता तो टेन्शन जाल्यार थोड्यांक न्हीद पडना. अमिताभ बच्चन म्हणटा टेन्शन गेली पेन्शन हाडपाक, कळ्ळें? तर हे टेन्शन जाल्यार आनी तुमचो प्रश्न सारको कळूंक ना. खरें म्हणजे तुम्ही दोळ्यांच्या विशयी प्रश्न विचारता जाल्यार मुजरत विचारात. जर दोळ्यांच्या व्यतिरिक्त जर तुमचे कितें प्रश्न आसात जाल्यार त्या विशयांतले तज्ञ जेन्ना येतात तेन्ना विचारल्यार म्हाका बरें दिसता. तुमी फक्त अमिताभ बच्चन म्हटलें इतलेंच हांवें आयकलें आनी बाकीचे म्हाका आतां फुडलेशें चड काय आयकूंक येवना. तुमी आसात लायनीर? अच्छा. तर आमी उलयताले की हे जे तंत्रगिन्यान आसा म्हणजे फेको सर्जरी, ताचो एक फायदो जाता की पेशंटाक खूब वेळ हॉस्पिटलांत रावचें पडना, तो बेगीन बरो जाता. कारण ताची जी ऑपरेटिव्ह फील्ड आसा ती सामकी ल्हान आसता, तर टाको घालचो पडना. सो दीस इज म्हणजे प्रॅक्टिकली विदाउट एनी सुचर. विदाउट सुचर्स. सो ताका लागून पेशंटाक जे ऑपरेशन जाल्या नंतर सुद्दां एक 2-3 वरांनी समज तो घरा गेलो जाल्यार कितें दोळ्याक त्रास जावपाची संभावना मातशी कमी आसता. कित्याक दोळो सारको पॅक जाल्लो आसता पयलीं सारकोच. एक ल्हानशी इजा जावन कशी दोळो आपल्या आपुणूच भरून येता तशी ती इजा भरून येता. हो पेशंट जर आमी सकाळी ऑपरेट केलो सांजचो घरा कडेन ते पळोवंक शकता, म्हणजे ही कॅन सी एज क्लियरली एज ही वूड सी लायक अ नॉर्मल पर्सन. बरें, आता तुमकां म्हजो एक दुसरो प्रश्न आसा की आता तुम्ही म्हटलें की ही सर्जरीचे सर्जिकल फिल्ड, वॉट इज द चेंज इन द लेन्स? म्हणजे बाबा
त्यो लेन्सीस ज्यो आमी पयलीं बसयताल्यो आनी आयच्यो लेन्सीस हातूंत कितें परिवर्तन आयलां, हातूंत कितें नाविन्य आयलां? आतां हांवें तुमकां सांगल्या प्रमाणे इन्सिजन जे आसता जे आमी घाव घालता दोळ्याचेर तो 2.5 मिलीमीटर आनी ह्या हितूंतल्यान लेन्स वचूंक जाय कितें अरावंड 8 to 9 मिलीमीटर. करेक्ट. सो वी हॅव टू फोल्ड दॅट लेन्स. बरोबर. म्हणजे लेन्स फोल्ड करपाचे 2-3 प्रकारचे असतात, हायड्रोफिलिक, हायड्रोफोबिक असे. प्रत्येकाची एडवांटेज डिसएडवांटेज आणि द बेज लाईन इज द कॉस्ट फॅक्टर. जितली तू उंची लेन्स घेता तितली ते म्हारग असतात. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयला तो घेता. आय एम सॉरी टू इंटरप्ट. हॅलो. हॅलो, नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार. बुधवाराची वाट पळयत असता आम्ही. खूप बरें दिसलें की आमच्या ह्या कार्यावळीची मुद्दाम तुम्ही वाट पळयतात आणि असोच कार्यावळीचेर मोग असो प्रश्न विचारात. प्रश्न असो आसा की काचबिंदू जावपाची कारणं आणि उपाय कितें हो एक प्रश्न, आणि ॲस्टिग्मॅटिझम म्हणजे कितें, आणि तिसरो प्रश्न मोतीबिंदूचे शस्त्रक्रिया झालेलो डोळो नेत्रदान करू शकता का कितें? व्हेरी गुड. म्हाका दिसता तुमचे खरेंच प्रश्न सुंदर आसता. म्हणजे जशें तुमी म्हणलें की तुमी जशें बुधवारची वाट पळयता तशें आमच्यानी म्हणूं येता की आमी तुमच्या प्रश्नांची वाट पळयतात आणि तुमी होलसेल एजंट कशें वांगडा 1-2-4 प्रश्न विचारतात. आमकां ते याद दवरताना केन्ना केन्ना मुश्कील जाता, तरी पण हरकत ना, आमी याद दवरून. इम्पॉर्टंट प्रश्न आमी ताचो पयलीं घेवया की मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया जाल्लो मनीस आपले कॉर्निया दान करूंक शकता, दोळो दान करूंक शकता. ही मेसेज सगळ्या पर्यंत वचपाक जाय. ती एक तांकां सगळ्यांक म्हाका दिसता आमी दान करूंक शकता. व्हेरी गुड. व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेकंडली जे आसा एस्टिग्मॅटिझमचा जो प्रकार आसा, एक प्रकारचे चष्माचो प्रकार तो की जेन्ना दोळ्याची शेप जी असता जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स डिफरंट इन डिफरंट डायरेक्शन्स. म्हणजे असं तर वयल्यातल्यान सकयल वचत एक प्रकारचं कर्वेचर आणि साइड टू साइड वचत वेगळे प्रकारचं कर्वेचर. सो दिस इज अ प्रॉब्लेम इन द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया मोस्टली ऑर विथ द लेन्स. मोस्टली इट इज कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया. आणि हे जे प्रकार आसा तो करेक्ट करपाक आयदर यू हॅव टू यूज कॉन्टॅक्ट लेन्सीस ऑर यू कॅन अंडरगो सर्जिकल करेक्शन विथ डिफरंट व्हेरायटीज लायक लॅसिक बीन आयिल्ले आसा, किंवा ही सिम्पलेस्ट थिंग इज टू यूज ग्लासीस टू द बेस्ट पॉसिबल यूज. म्हणजे चष्मा घालून तर ताका बरें दिसता जाल्यार फुडल्या हेचे कडेन वचप ना. चष्मा घालूनय ताची विस्त सुधारना, ताणें कॉन्टॅक्ट लेन्साक वचचें, आनी कॉन्टॅक्ट लेन्सूय घालून ताची तर विस्त सुधारना, ताणें ऑपरेशन सर्जिकल करेक्शनाक वचचें. आता तिसरो प्रश्न आशिल्लो मोतीबिंदूची कारणां आणि उपाय. काचबिंदू म्हणटात. काचबिंदू मीन्स ग्लावकोमा ना. आता खरें म्हणजे म्हाकाय सारकें कळून ना. म्हणजे आय प्रिझ्यूम दॅट काचबिंदू म्हणजे मोतीबिंदू आसता अशें म्हाका दिसलें. पण म्हाका दिसता मोतीबिंदूच कारण आमी जेन्ना लेन्स म्हणटा तेन्ना वन म्हणजे आय डोंट नो करेक्ट इन माय परसेप्शन. सपोजींग आमी आतां मोतीबिंदू बद्दल उलयता जाल्यार एक जनरल समस्या कितें आसा एक जगा समोर इज स्ट्रेस. स्ट्रेस असता, सम वायसीस असता, कोण अल्कोहोल घेता नॉट इन कंट्रोल, कोण स्मोकिंग करता अगेन नॉट इन कंट्रोल, ऑर सम डायटरी प्रॉब्लेम्स लायक खाणा जेवणाकूच कमी पडटा, माल न्यूट्रिशन सॉर्ट ऑफ, ऑर it can be because of some diseases. Say person has got diabetes. Then there are chances that he will develop cataract early. किंवा खंय तरी गेल्ले कडेन कितें तरी दोळ्यार बसता, फातर बसलो, कितें इन्सेक्ट फोर्सान बसले, जावं शटलकॉक बॅडमिंटन खेळटा आसतना, क्रिकेट खेळटा आसतना बॉलाची इंजुरी, अशी काही कारणांनी दोळ्याक मातशी सुद्दां इजा जाली, इतलो नाजूक भाग आसता की थंयसर मोतीबिंदू रोखडे जावपाची शक्यता आसता. आनी एज अ एजिंग प्रोसेस ऑल्सो दिस कॅन बी डेव्हलपिंग. कारण आमी खुबशे जाणटे पळय तांकां काय वायसीस नासता पण तांकां मोतीबिंदू ओवरऑल कशें आसा की लायफ एक्सपेक्टन्सी स्लोली इन्क्रीजिंग. सो ताका लागून हे जे वृद्धपणाचे विचार जावं हे जे आसा विकार आसा ते मनशांक आतां हळूहळू जावपाक लागले. आमी ते आनी दुसरे म्हणजे आमच्या सिस्टम अशें आसा की वचत हॉस्पिटल आसा, देर आर डिफरंट कॅम्प्स ऑर्गनायज बाय डिफरंट ऑर्गनायझेशन, सो अर्ली डिटेक्शन आसा. अर्ली डिटेक्शन म्हणजे ज्या वेळी बरोबर ज्या वेळी आदलेचे लोक जे आसले आपल्याक दिसना म्हणून ओगी बसताले, आतां तेच लोक घरा भायर सरून सांगता बाबा आपल्याक सारकें कळना मार कितें तरी. आनी एकाच लोकांक म्हणटाले की जी माध्यमां जी आसा, प्रसार माध्यमां आसा, तातूंत की लोकांक कळून येता की आपले कितें तरी नजर सारकी ना, तेन्ना एका ट्रिटमेंट कितें तरी करपाक जाय अशें. मास्टर डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो हॅलो. हां, गुड इव्हनिंग डॉक्टर. गुड इव्हनिंग. हांव नवनाथ तोरसे पेडणेच्यान उलयतां. तोरसेकर बाब प्रश्न विचारात. म्हाज्या दोळ्याक दोतोराक दाखयल्ले हांवें, कॅटरेक्टाचो प्रॉब्लेम आसा. कोणाक दोतोराक प्रॉब्लेम आसा तुमकां प्रॉब्लेम आसा? म्हाज्या दोळ्याक म्हणटा दोतोराक हांवें दोतोर नायकाक विवेकाक दाखयल्ले तेन्ना म्हाका म्हणपा लागले म्हणजे खूब जावंक नासलें. आतां म्हाका खूब प्रॉब्लेम जावपा लागलो सर. म्हाका बरोबर क्लियर जायना. आनी म्हाजी एज आसा 57. शुगर बी सगळें नॉर्मल आसा. व्हेरी गुड. आनी
जर ऑपरेट करपाक जालो एडमिट जावचें पडटलें काय कशें कितें? आता तोरसकर बाब एक सांगता रागार जावं नाका, प्रश्न तुमचो खूप सुंदर आसा. दोतोरी बरोच हाडला म्हणजे तुमच्या आवडीचो दोतोर मेळ्ळा तेच. पण कितें आसा आयचे सिच्युएशन म्हणजे मातशें लक्षात घेयात की आयचे सिच्युएशन दोतोर हांगा बसून ताका नक्कीच दोत तुमचो आवाज आयकूं येता पण दोळो दिसना. म्हणजे दोळो जेन्ना ते पळयतले तेन्ना ते थरोवचे शकतले बाबा तुमकां एडमीट जावचें पडटलें जाल्यार कितें कितें करचें पडटलें, केन्ना एडमीट जावचें पडटलें. आनी ऑपरेशन ते बेगीनच करतले कारण ते कितें आसता ते केन्ना आपल्या पेशंटाक अशें ताटकळत केन्ना दवरिना. त्या खातीर तांची खूब व्हडली नामना आसा. म्हाका दिसता तुमी तांकां वेगोवेग शक्य तितके आतां म्हणजे वेकेशनूय सोंपला तुमी तांकां वचून मेळ्ळ्यार बरें पडटलें. आनी जर तुमचो हेच्या व्यतिरिक्त कितें प्रश्न आसा मुद्दम विचारात. हय मातशें म्हाका दिसता वचून मेळ्ळें बरें पडटा कारण तुमकां नक्की स्टेटस कळना न्ही दोळ्यांचें कितें जालां कारण तुमचें डायग्नोसीस ऑलरेडी जाल्लें आसा. यू आर ऑल्सो कन्विन्स की तुमकां कितें जालां तें तुमकांय कळलां दोतोराकूय कळलां बरी खबर आसा. मातसो डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो हां हांव रमेश वेरेकार उलयतां म्हापशेसून. वेरेकार बाबा प्रश्न विचारात. हय गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. आमचो प्रश्न असो आसलो की हांव आतां डायबेटीक पेशंट आसा, एक 20-25 वर्सां जाली आनी म्हाका दोळ्यांसून असो ब्लड शेड येता आनी ते ब्लॅक डॉट्स दिसतात आनी मागीर ते ब्लॅक डॉट्सा खातीर आमकां लेजर करचें पडटा. एकदां लेजर केल्या उपरांत परत दुसरे फावटी आमी लेजर केले. आता लेजर केल्या उपरांत एक 15 दीस 6 महिने 7 महिने 8 महिने साधारणशे बरें दिसता. मागीर तिसरे चौथे फावट लेजर करपाक वेदर इट इज डेंजरस वेदर इट इज हार्मफुल टू द आय काय न्हू ते एक कळपाक जाय. आनी लेजर सोडून आनी कितें उपाय तुमच्या कडेन दुसरे कितें आसा काय कितें ते आमकां सांगपाक मातशें. वेरेकर म्हाका तुमचो प्रश्न आवडला आनी अतिशय मुद्देसूद तुमी विचारला. फक्त एकच तुमकां विचार तुमची डायबिटीस कंट्रोलान आसा? डायबिटीज कंट्रोलान आसा पण केन्ना केन्ना ती मागीर भायरूय येता आनी भितूर येता पण मोस्ट ऑफ द टायम इट इज कंट्रोलान आसता. भायर वयता भितर येता म्हणजे नक्की कळना. केन्ना केन्ना ती 150 सुमार जाता नाजाल्यार 95 चेर बी म्हणजे नॉर्मल आसता किंवा भायर वता अशें. बरोबर बरोबर म्हणजे आउट ऑफ कंट्रोल. ब्लड प्रेशराचे आसा काय? प्रेशराचे आसा? ना प्रेशर बिशर तसलें. व्हेरी गुड. आनी तुमचे पिराय वय कितें तुमचें? वय 58. आनी काम कितें करता? काम तशें काय ना बसूनच सगळें काम. नाही बसून काम कितें करता न्ही. क्लॅरिकल म्हणा न्हू. व्हेरी गुड क्लॅरिकल. कितली वर्सां डायबिटीस आसा? आनी ना तांकां 20-25 वर्सां. 20 वर्सां. ओके. आता हे जे डायबिटीस जे आसा आनी 20 वर्सां जेन्ना डायबिटीस ज्या मनशाक जाता इनवेरिएबली डॅमेज जायत रावता. प्रत्येक ऑर्गनान कितें तरी कितें डॅमेज जाल्लें आसता. दोळ्यान मोतीबिंदू आनी रेटिनोपॅथी म्हणून जाता जो ताणें सांगला त्या प्रमाणे आनी तातूंत नजर कमी जाता. ह्या दुयेंसान जेन्ना नजर कमी जाता रेटिनोपॅथी जावन ती परत येवपाक मातशें मुश्कील जाता. आनी हे जे प्रकार आसा तो डायबिटीस एक्स्ट्रीम कंट्रोलान दवरूनच तूं कंट्रोलान दवरूंक शकता. डिस्पायट ऑफ दीस म्हणजे हे केल्या नंतर सुद्दां एकदा रेटिनोपॅथी चड जावंक शकता आनी रगत येवंक शकता. जे काळे स्पॉट्स ताका दिसता आनी लेजर परतून परतून करचे पडटा ते इज बिकॉज ही इज ब्लिडींग इनसायड द आय. आता ही लेजर जो आसा लेजर करप म्हणजे तो दोळ्याचो भाग आमी ल्हासून उडयता लेजराचेर. सो तो मागीर सारको जायना. सो एवरी टायम यू गो इन फॉर लेजर थिंकिंग दॅट आफ्टर दीस आय वील कीप माय डायबिटीस अंडर कंट्रोल इज नॉट करेक्ट. जाता तितली एकदा लेजर घेवन तुवें तुजें डायबिटीस कंट्रोल दवरपाचें, एक्सरसायज करपाचें, टायम टू टायम मेडिसीन, टायम टू टायम एक्सरसायज, टायम टू टायम डायट कंट्रोल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर लॉंग रन मेंटेनिंग हेल्थ इन डायबिटीस. सो अशें तर मनीस करना म्हणजे चुकून कितें जाता हांव आतां सांगता कदाचित म्हाका जालें जाल्यार आय वील नॉट बी एबल टू हॅव सो मच ऑफ अ कंट्रोल. सो दॅट कंट्रोल कम्स लिटल विथ पेशन्स विथ रिगरस डिटर्मिनेशन. व्हेरी मच डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड. डॉक्टर तांचो प्रश्न आशिल्लो की हे परत लेजर करप दोळ्यांक हार्मफूल जावं शकता. इट इज हार्मफूल. सो हांवें सांगला त्या प्रमाणे एवरी टायम यू डू लेजर से 10% or 15% ऑफ द आय रेटिना इज डॅमेज. सो म्हणजे आमचो मोरल असो घेऊं येता की जसं तांच्यानी विचारला त्या प्रश्नाचे उत्तर अशें आसा की हे परत करप मातशें हार्मफूल आसूं शकता. सामकीच गरज म्हणून करची पडटा तेन्ना एज फार एज पॉसिबल तुमी डायबिटीस कंट्रोलान दवरात म्हणजे तुमचे ऑटोमॅटिकली ही जी रेटिनोपॅथी आसा ती कंट्रोलान उरतली. बरोबर. डेफिनेटली. मातसो डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो 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 डॉक्टर म्हजें नांव रमेश उलयतां. रमेश बाब प्रश्न विचारात. म्हाजो लेफ्ट डो ब्लर दिसता म्हाका. ब्लर दिसता. ब्लर आनी रायटानसून ओके सगळं क्लियर. आनी हांवें पयलीं चश्मा म्हाका एडवायस केलो डॉक्टरान. हय हॅलो हय आयकता. हांव तो कंटिन्यू दवरला पूण म्हाका आजून मेरेन कांय हें जावना. नाही म्हाका एक सांगा तुमी चश्मा एडवायस केला म्हटलो न्हय. चष्मा लायता तुमी? वर्सां कितले?
म्हाका दिसता हो मोबायलावरसून फोन केला तो आउट ऑफ रेंज मदींच कितें तरी मातशें हें जालां. पण एक आतां खरें म्हणजे हेजें उत्तर प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक मातशें कठीण आसा.